हांवें पोत्तो सांगता आमकां जी गोश्टी गोंयान आमी कोळसो खंय तरी जळयना आमचो जो विशय आहा हो खंय तरी एसेंब्लीन तुमी पयले आसतले हे गोश्टी आमी केल्ल्यो आसा सो ह्यो गोश्टी करता तेन्ना दोन गोश्टी जावपाक जाय जेन्ना हांवें लोकांकूय रिक्वेस्ट केलो आमी आज सोलर सबसिडी दिता 50% तुम्ही घरा कडेन घालता तितलो बर्डन आमच्या एलसी डिपार्टमेंट कमी येतलो पूण 128 लोकांनी आज पासून फुडें घातल्या आनी आतां 70 एप्लिकेशन पेंडींग आसा सो गोंयान आमचे कितलीच घरां आसा 7 लाख कंज्युमर आमचे 7 लाख घरांनी लोकांनी करपाक जाय आशिल्ले सो कोणाक जर आसा सो तेजेर कॉमेंट करप सारकें जायना पूण म्हाका दिसता लायट आमी तयार करना आमकां खबर आहा हांवें कितले ट्रान्सफॉर्मर घातले आनी केबल घातले पूण पावर ताका येवपाक जाय एसेंब्लीनूय हांवें सांगलें आमचो येदोसो गांव जो तिराकोळान आमचे गोंयच्यान पावर दिना आमी तांकां एवरी सोमाराक सोपटेनूय सांगलें आमचो आमदार आसा की एवरी सोमाराक ते सकाळीं 7 ती सांजची 5 पासून 6 वरां लायट वयता सो हांवें सांगलें आमी हे जर पावर हाडना जाल्यार तुमकां आनी फायदो कितें हे सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर करून सो आतां म्हाका दिसता कॉन्सिक्वन्सीस जाल्ले आसा इवन लुजीन बाबान सपोर्ट केल्लो एसेंब्लीन की ती पावर लायन हाडपाक जाय ग्रीड हाडपाक जाय ते तुमचे कडेन आसा खूब जाणांनी सपोर्ट केला आतां एक दोन धा बटन आसता तेन्ना सगळीं सारकीं आसना तांकां मागीर येतली अक्कल कितें करपाक जाय सो आमचें काम करपाचें काम करतले आमकां पावर दिवपाक जाय दीस इज सरकाराची जबाबदारी बरे रस्ते 24 आवर्स उदक 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी ही बेसीक एम्युनिटी जाल्ली आसा आज हांवें स्टेजीरूय सांगलां सरपंचाक की हांगा पळय मोबायल रेंज मेळना सो तांकांय सांगलां की एक मोबायल रेंज आमी बोर्सांत घेवन मोबायल भोंवता पूण आमी ऑब्जेक्शन हाडटा सो वी हॅव टू गो इन द डेव्हलप वर्ल्ड सो हे सगळी गोष्टी सगळ्यांनी साथ मेळून एक विचार दवरले जाल्यार आमकां आमचे पिढी फुडें व्हरपाचें काम आमीच करपाक पडटलें आमकांच करूंक पडटलें लोक येवन भायले लोक येवन हांगा आमकां पिढी फुडें व्हरपाक बरें शिकपाक बरें जॉब मेळपाक भायले गोंयचे भायले यो देशाचे भायले येवन करचे ना आमकांच एकठांय रावन हें करूंक पडटलें आनी सगळे घेवन वांगडा वचूंक पडटलें एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी लायर इज कन्सर्न वी आर मेकिंग एफर्ट्स इवन CEC द सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी हैड कम आई हैड टेकन अपॉइंटमेंट I spoke to them for 2 hours. I told them that the existing two lines, 110 kVA line and 220 kVA line is coming from the Mole Century. If you want, if you permit me, I will remove 110 kVA line and I will put 440 kVA line. But to take the entire permission again, we will never get for next 5 years. So you give me instruction as CEC, I will do it. So it is left to them to decide now what to do. But we have to put the line because if we don't put the line, then we will not be able to give electricity. So now it is for them to decide.